प्रितीच्या बाब भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 12वो विसवोर, वोड 1 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पास्काचे पोरबीक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोळ जोता माणशेचें चड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत पोरमोळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो गात घेवचो आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हे पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरीबांक दिवंक ना. ताका गरीबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून तशें म्हणलें. ताचे लागीं पंक्तीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका. म्हज्या निकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो पोरमोळ सांबाळून. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. लाजाराचेर आड गुडमेल. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयली जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळयो. म्हणटच मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ ठेवतालीं. प्रितीच्या बाब भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू लाजाराक आनी मोरी आनी मार्ताच्या घरा वेता आनी थंयसर कितें घडटा बाब भयणीनो. जेन्ना जेजू तांच्या घरा वेता थंयसर मोरी जेजूचे पांय एका पोरमोणीत परफ्युमान ती आतां ती हात घालता, पांयांक घालता आनी आपल्या केंसांनी पुसता. आनी एके भाशेन जेजूक त्या वेळार आपलो सोमी देव आनी सोडवणार ताका आर्गां दिवपाक हें सगळें करता. कित्याक गाय बाब भयणीनो, जेजून लाजाराक पोत्तून पुनर्जीवन केल्लो. लाजार आतां 4 दीस मरोन गेल्लो आनी जेन्ना जेजू थंयसर बेतानीच्या गांवांत येता तो आतां लाजाराक जो 4 दीस मरोन पुरलोलो ताका पुनर्जीवन करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ही व्हडली मिलाक केली, जेजू लाजाराक पुनर्जीवन केलो, लोक जेजूचेर भावार्थ धरूंक लागले. भाव भयणीनो, खूब लोक जेजूचेर आड येतालो. खूब लोक जेजूक सोत मानूंक तयार नासलो. पूण जेन्ना जेजून लाजाराक पुनर्जीवन केलो, जो लोक आतां ताका सोत मानूंक सोदिनासले ते आतां जेजूक सोत मानतात आनी जेजूचेर भावार्थ धरपाक पावतात. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें घडल्या उपरांत कितें घडटा. फारिझ्यो, धोमशास्त्री आतां जेजूचेर आड येतात. आतां ते लाजाराक पासून जिवेशी मारपाक तयार जाता, कित्याक लाजार आतां पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो सगल्यांक आपली गोवायकी दिता. एक तर आतां जेजूचेर लोक भावार्थ धरता, पूण आतां हे धोमशास्त्री आनी फारिझ्यो आनी हे जे मुखेल याजक आसले ते आतां लाजाराक पासून जिवेशी मारूंक सोदतात, कित्याक ताच्या गोवायकी वर खूब लोक आतां जेजूचेर सोत मानूंक लागतात. भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता की जेन्ना कोणाक जेजू हात लायता, कोण जेजूचेर भावार्थ धरपाक सुरवात करता, ताच्या जिवितांत खूब बऱ्यो वस्तू घडटा, ताचें जिवीत बदलता.
तो आतां आपली गोवायकी दिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, तांच्या गोवायकी वरवीं खूब लोक आतां देवाच्या राज्यान भितर सरता. खूब लोक आतां जेजूक सोत मानूंक पावता. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर सोत मानता तो आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आमी कितले फावटी म्हणटा, आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, आमकां जाय सोत मानूंक, आमकां जाय क्रिस्ती जिवीत जिवंक. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी सोत मानता जाल्यार, खरेपणी जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता जाल्यार आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आमच्या जिवितान गोवायकी आसतल्यो. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान गोवायकी आसा, आमी दिवपाक तयार जाता, जो कोण आयकता ती गोवायकी आयकून आतां देवाच्या राज्यान भितर सरता. तांकां जाय आतां आनीक माहिती, तांकां जाय आतां जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, तांकां जाय आतां आपलें पोन्नें जिवीत सोडून, एक पातकी जिवीत सोडून आतां जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. कित्याक त्या गोवायकी वरवीं तांकां कळोन येता की देव आपल्या उतराक विस्वाशी. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमकां हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया, खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता काय? फकत आमी धर्म करता, फकत आमी खूब मागणे करता, खूब आमी देवस्पण करता, पूण आमच्या जिवितान कसलेंच आमकां गोवायकी दिवपाक ना, कसलेंच आमच्या जिवितान बदलाव ना. आमी वर्साच्या वर्सा आतां कॉरिज्माचो वेळ काबार जावपाक आयला. आतां थोड्या दिसांनी आमी निमाणो शुक्रार करतले, तेन्ना पास्कांची परब करतले. वर्साच्या वर्सा कॉरिज्माचो वेळ येता, पास्काची परब येता, तेजे उपरांत नाताल येता. वर्साच्या वर्सा ह्यो सगल्यो वस्तू घडटात. पूण आमचें जिवीत खरेपणी बदललां काय? खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता काय? तें उतर आमी भावार्थ दवरून आमचें जिवीत बदललां काय? आमी आतां गोवायकी दिवपाक पावता काय? आनी आमच्या गोवायकी वरवीं खरेपणी आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवन तांकां आमी क्रिस्तांव करता काय? तांकां आमी भावार्थी करता काय? हे प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आनी आयजतान आमी हें जिवीत जिवंक ना जाल्यार आमी उतराचेर सोत मानुया, त्या उतरा बरोबर चलया, एक जैतिवंत जिवीत जिवया, आमच्यो गोवायकी सगल्यांक दिवया. आनी खूब लोकांक आमच्या गोवायकी वरवीं देवाच्या राज्यान भितर सरपाक, जेजूचेर भावार्थ दवरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडेता.